सध्याचे जे युग असतात ते आधुनिक युग म्हणून ओळखले जातात। सध्या जग खूप पुढे चाललात आणि आम्ही आता 5Gच्या जमान्यात आम्ही जगत असतात। असे असले तरी पश्चिम घाटात गोवा आणि कर्नाटकाच्या सीमेचेर जे कर्नाटक खातीर गांवां असतात त्यांच्या खातीर मात्र अजून सुविधा असतात थंय 2Gच्यो सुविधा असतात त्योय पावूंक नात अशें आमकां दिसून येतात। थंय नेटवर्क समस्या असल्या कारणान चक्क गांवापासून 2-3 किलोमीटर दूर वचून जंगलात खंयसर झाडाचेर वरती चढून मोबायलची नेटवर्क सोदून तांकां संपर्क करपाक लागता आणि उलोवपाक लागता। अशी भयानक स्थिती सध्या जोडा तालुक्यातल्या डिग्गी ह्या भागात आमकां पळोवपाक मेळटा। डिग्गी ह्या भागात बजार क्रमांक पंचायत क्षेत्रात सुमारे 20 गांवां आसात। ह्या 20 गांवांतली ही भयानक स्थिती सध्या पळोवपाक मेळतात। पावस असो, निंबार असो आणि केजोय सिजन असो तांकां नेटवर्क सोदपा खातीर झाडार चढून ते नेटवर्क सर्च केल्या शिवाय पर्याय ना। अशी ही आपल्या आधुनिक भारतातली ही दुर्दशा आमकां आता पश्चिम घाटात पळोवपाक मेळटा। पुरोडा खातीर प्रमोद फोंडे।